Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदूतांच्या पांयाशी दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणें हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदूतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो, तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयाशी दवरले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. औरंबाक तावन तुजें शिंवासन घोट उबें आसा. सासनाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कोदींच हालोना, बदलना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतोल्यां सोमेस्तांक सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय. अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय. पूण तें खंय थावन येता ओ खंय वेता
तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचे सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगतां, आमी जाणो तें उलोयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता. पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गींच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्यां सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सासणीक जिवीत, जो हांव ओवेसवर 3 ओळी 14 आनी 15. नियाळाक आधार. एक काजारी जोडपें हेर वांगड्या सांगाता आपलें कुटुंबीक जिवीत खुशालकायेन जियेतालीं. कांय वर्सांनी कोस्ट, दूख, पिडा थांबोन आसतना उपरासल्यो. निराशीपणान जिविताचो भरवंसो नपयत जालो. पूण ना, कुटुंबाची वांगडी अशीं उद्गारलीं. खुर्साचेर नदर थिरावन भावार्थान पावलां मारलीं आनी वांगड्याक कठीण परिस्थितींक फुडो करूंक सासणीक जिवीत फावो जालें. आयच्या शुभ वर्तमानांत अशें मेळटा, जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावार्थ ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. जिवितांत उपरासतल्या वायटां विघ्नांचेर जैत व्हरून भावार्थ खोलावन फुडलें पावल काळजीदारपणान मारूंक खुरीस एक वर्तें हात्यार आमकां क्रिस्ती मनशांक. पूण जायते पावटी खुर्साचेर नदर मारून जिवीत फुडें व्हरूंक विसरतात आनी निराशीपणान जियोवन भावार्थ थीर खोलावचे बदलेक देवा कडच्यान पयस बेतात. पूण जेजू आमकां सासणीक जिवीत भासायता. जीं कोण भारान आनी कश्टान जियेतात तीं म्हजेशी येयात आनी तुमकां समाधान दितलो म्हूण परगोडटा. मोगळ्या बापा, कितेंय जावं खुर्साचेर थीर नदर दवरून भावार्थान आमी ह्या संवसारांत जियोंक आमचें जिवीत आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.